फाल्यां सकाळी तर भुरग्यांक हे रेस्पिरेटरी डिसीज इट इज अ स्लो डेथ। ह्या कोलांतल्यान मर्कुरी, कॅडमियम, क्रोमियम, आर्सेनिक, स्ट्रॉन्शियम कॅन्सर करपाचे आनी हेवी मेटल्स पळय आसा ती ट्रॅकाचे सायडीन पडटली। आमी आयज जो कोळसो ब्रीथ करता तो डायरेक्टली आमी इनहेल करता, आमच्या पोटान वयता, जे 2.5 मायक्रॉन्साचो जो बारीक बारीक पार्टिकल आहा तो आमच्या पोटान वचोन तो लंग्सान वचोन थंय भितून उरोवन कोणाक लंग्सांचे प्रॉब्लेम जाता, कोणाक ब्रोंकायटीस, कोणाक थंडी कंटिन्यू, कोणाक कॅन्सर जाता आनी लोक मरता। आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका। आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका। आयज मुर्मुगांवान कोळशाचो तांडव चालू आहा आनी हो कोळशाचो इफेक्ट आख्ख्या गोंयभर लोक सोंसता। मूळ कारण मुर्मुगांव हांगाच्यान कोल हँडलिंग जाता आनी आयज जे कोल हँडलिंग जाता MPAच्या आशिर्वादान ही तीच MPT, तीच MPA जेंच्यांनी आयनवर हँडल केलेले आनी 32,000 कोटीचो स्कॅम जाल्लो आनी तेतून कोणाक शिक्षाच जावना। सगळ्यात पयलीं MPAक शिक्षा जावपाक जाय आसली, कित्याक ह्या पोर्टानसून कोळसो आयनवर हँडल जाल्लो। सो आयज आमचे मुरगांवचे लोक कोल ब्रीथ करता आनी हे कोल ब्रीथ करता सरकाराक सांगून सांगून लोक थकले। लोकांच्या घरान कोळसो, जेयताना कोळसो, उदक पिताना कोळसो, वाऱ्यान कोळसो, लोक आमची ल्हान ल्हान भुरगीं कोळसो ब्रीथ करता। आयज परिस्थिती अशी आहा की आयज मुर्मुगांवान सामान्य लोक जगोंक शकना। तुम्ही पळयता तुमचे एसीचो फिल्टर सुद्धा, जेन्ना तुम्ही एसीचो फिल्टर काडटा न्हू थंय डस्ट आसता काय ना? आसता। सो ती डस्ट एसीच्या फिल्टराक जर आसूंक शकता जाल्यार तो आमच्या नाकान कित्याक वचोंक शकना? आमी आयज जो कोळसो ब्रीथ करता तो डायरेक्टली आमी इनहेल करता, आमच्या पोटान वयता, जे 2.5 मायक्रॉन्साचो जो बारीक बारीक पार्टिकल आहा तो आमच्या पोटान वचोन तो लंग्सान वचोन थंय भितून उरोवन कोणाक लंग्सांचे प्रॉब्लेम जाता, कोणाक ब्रोंकायटीस, कोणाक थंडी कंटिन्यू, कोणाक कॅन्सर जाता आनी लोक मरता। हे आमी उदाहरण सरकाराक दिवन दिवन थकले। आयज अक्षरशः वीड येयल्या सारखी ह्या कोळशाची। राजकारणी आपली ह्या कोळशाच्या जीवार पोळी भाजता, कितें निवडून येतात आनी मागीर कोण कोळशाचेर कांयच उलयना। सो आयज म्हाज्या आंगांक आसा हो काळो कलर तुमकां हांव कित्याक आयज दाखयता तर इन फ्युचर जेन्ना 50 मिलियन टन कोळसो हँडल जातलो तेन्ना तुमची भायरूय अशी परिस्थिती आसतली आनी तुमच्या पोटानूय हीच परिस्थिती आसतली। आयज सध्या तुमच्या पोटान ही परिस्थिती आसा, कितें तुमकां कळना? आमचो मुरगांवचो लोक स्लो डेथ मरता। आमचे जे जाणटे आहात 65 वर्साचे ते 75 वर्सां जगतले आसले, ते 65 वर्साचेच मरता, कित्याक सांग हो कोल ब्रीथ करून। खूब लोकांचे कंप्लेनी आहा, लोक बोवाळ मारून मारून थकलो पूण राजकारण्यांचे दोळे उगडाना। सो आयज आमी सगळे एक्टिविस्ट गोंयचे एक जावन सरकाराचे दोळे उगडपाक सोदता, सरकाराक सांगपाक सोदता आमच्या पद्दतीन की हो कोळसो आख्ख्या गोंयकारांक काबार करतलो। आमच्या हेंच्यांनी पर्यावरण काबार केले, न्हंयी काबार केले, शेतां काबार केली, खाजनां काबार केली। आख्ख्या गोंयान आयज जे डेव्हलपमेंट जाता ते कोळशा खातीर जाता। सो हांव चड उलोवचो ना, फक्त आयज हांवें तुमकां दाखयला हो कोळसो ह्या पद्दतीन हो कोळसो आमच्या शरिरान गेल्लो आसा आनी इन फ्युचर आमच्या ल्हान ल्हान भुरग्यांक सुद्धा होच कोळसो त्रास करतलो जर आमी कोळसो बंद करिना। आमकां गोंयान कोळसो नाका। प्रश्न एकूच आसा की हो कोळसो जो आसा पळय हो कोळसो वाऱ्यार 10 किलोमिटराच्या रेडियसाचेर ट्रॅव्हल जाता, म्हळ्यार हांगच्यान 900 गांवांत पावता। 10 किलोमिटर रेडियस तुमी पळया, ह्या 10 किलोमिटर रेडियसान जर तर वाऱ्यार वता उडपाक शकता जाल्यार प्रत्येक मनीस हांगा एफेक्टेड आहा हो बेल्ट आहा पळय। आज एक सांगपाची गरज आसा की सगळ्यांक हायेस्ट लंग कॅन्सर तर जाला गोंयान जाल्यार इट इज फ्रॉम मुर्मुगांव तालुका। हे कित्याक लागून जाला ते विश्वजीत राणेन हेजेर आन्सर दिवपाची गरज आसा, कित्याक फायनली ही इज अ हेल्थ मिनिस्टर, ही हॅव टू हॅव डेटाबेज ऑफ खंयच्या गांवांनी खंयचे प्रॉब्लेम आसा तेंचो। सो हांगासर सगळ्यांच्याक चड लंग कॅन्सर जाल्ले आसा। आमी भुरग्यांक शिकयतात आनी प्रत्येक हॉटेलांनी एक बोर्ड मारलेलो आसाच, कितें बोर्ड मारला? स्मोकिंग इज इंजरीज टू हेल्थ, बरोबर? सो स्मोकिंग इज इंजरीज टू हेल्थ आनी कोल इज नॉट इंजरीज टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजरीज टू हेल्थ आनी कोल इज नॉट इंजरीज टू हेल्थ। मागीर हांगासर बोर्ड सोडून दी, हांगासर जर मनीस उबो रावलो अशें आयकून येयलां की हांगासर हिंदूचें घर आसा, मुसलमानाचें घर आसा आनी क्रिस्तांवाचें घर आसा आनी तिगूय जो आसा पळय तो कोळसो जो आसा पळय जेवणानूय वयता, नाकांतल्यानूय वयता आनी दोळ्यांतल्यानूय वयता। म्हळ्यार आज जरी तर हे हिंदू, क्रिस्तांव आनी मुस्लीम हे सगळ्या लोकांक तर एफेक्टेड आसा जाल्यार आमी आजून पर्यंत कित्याक ओगी आसा? म्हाका एक विचारपाक जाय, हांगासर
वास्को जे लोक रावता ह्या वास्को लोकांक आपले पडलेले ना शंकर पोलजी एकटोच झगडपाचो कोळशाक नाजाल्यार हे एक्टिविस्ट इतलेच एक्टिविस्ट आहा आनी गोंय कोणाचेच न्हू तुमकां तुमची भुरगीं मोगाची ना फाल्यां सकाळीं तर भुरग्यांक हे रेस्पिरेटरी डिसीज इट इज अ स्लो डेथ इट इज अ स्लो व्हायरस रेस्पिरेटरी व्हायरस हो आनी जरी तर हे आतां स्टॉप करिना न्ही जाल्यार फुडें जें आसा पळय इट वील बी इरिपेरेबल. इतले पेटयो घेतल्यो आनी तो बीजेपीन जॉईन जालो तेंय बी खबर ना तेका पयलीं पासून खबर आसलेलें कितें म्हणून की 30 वर्साचो हो करार केल्लो म्हणून हो एमपीटीन जो करार केला तो 30 वर्साचो केला म्हणून आनी ते जाणा आसतना सुद्दां ह्या लोकांक सगळ्यांक काबार करपाक हो संकल्प आमोणकर उठला याने पयलींच सांगपाचें हो पयलीं पासून भोब मारता हांव तेज्या सपोर्टरांक सुद्दां सांगूंक वता बाबा तेज्या सपोर्टाक तुमी सांगताले की आमचो साहेब MLA जाले जाल्यार कोळसो बंद करतले आज ते सपोर्टरूय ना आनी तो आमदारूय ना काल हे पयर केन्ना येयला हो वास येता करून शो मारला आनी गेला 2000 आमी केस घातलेली हांवें केस घातलेली आज ते धापता ते म्हाका लागून आनी दुसरे उदक मारता ती म्हाजीच ऑर्डर मसूरकार म्हणून मामलेदार आसलो तेणे ही ऑर्डर दिली तेंच्यांनी सांगलेले 10 नंबरार प्लांट व्हरतलो म्हणून आज पर्यंत व्हरोंक जालें ना 2000 पासून ह्या लोकांनी व्हडले चिटींग करीत गेल्या हळूहळू वर्करांक कमी करीत गेले म्हणजे फाल्यां लोकांनी बोवाळ घालूंक जायना म्हणून आनी आतां भितूर जे काम करता ते सगळे भायले कित्याक हाडटा की 6 म्हयन्यांनी हेंचे डेथ आसा म्हणून 6 म्हयने 7 म्हयने हो मनीस जो काम करता तो मरता आनी म्हणून गोंयच्या लोकांक कामाक घेना पयलीं पासून हो व्हडलो प्लान हो व्हडलो स्कॅम ह्या चोरांक मनोहर पर्रीकारान सांगलेले डबल ट्रॅक नाका म्हणून आयुर्वेदीक औषधवालो आमचो प्रमोद सावंत तेका खबर ना कितें चल्ला ते कसले डॉक्टरी शिकल्या तुम्ही कसले पोल्युशन पळयतात तुम्ही हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या पोल्युशन नाका कितें नाका म्हणून हे दिसले फुटले दोळे हेचे एकट्याचे दोळे. आम्ही हे मास्क घातला तोंडाक कारण ह्या संपूर्ण परिसरात घाण वास येता म्हणून एक म्हळ्यार ब्रिथींग करपाक सारकें जायना आनी उलोवपाकूय सारकें जायना पण म्हाका अशें दिसता की मोर्मुगांवच्या लोकांनी स्पेशली ताराबाई आमगेलो संकट सोडलो जाल्यार तांच्यांनी मास्क दोळ्याक घातला काय ना तांच्यांनी मास्क जे आसा पळय ते दोळ्याक घातला जेणे करून तांकां हें दिसना. दुसरी गजाल आतां ह्या मतदारसंघाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण तर आमदार संकल्प आमोणकर. म्हाका दिसता आमदार म्हटल्या नंतर तो त्या मतदारसंघाचो बापूय कसो आसता. आपली भुरगीं रडटा जाल्यार ताका रडपाक येवंक जाय आपली भुरगीं शिकता जाल्यार ताका शीक येवंक जाय आशिल्ली पण संकल्प आमोणकर बाप आर यू रियली कन्सर्न अबाउट युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी पीपल काय फक्त वोट घेवन तूं बाबा आज बसतलो. आनी समजा संकल्प आमोणकराक जर खऱ्याच अर्थान दिसता की आपूण लोकांच्या बरोबर आसा म्हणून जाल्यार ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगचें की हो आमकां कोल हँडलिंग आसा तें बंद करया म्हणून आनी तशें जर संकल्प करिना जाल्यार हाजो अर्थ धरा की संकल्प आमोणकर जो आसा तो अदानी अंबानीच्या सायडीन उबो आसा आनी ताका वोटरांचें पडिल्लें ना. सारकें मरे. दुसरी गजाल कोल हँडलिंग जे आसा ताजे डायरेक्ट रिलेशन म्हादयच्याय संदर्भान आसा. सरकाराक डबल ट्रॅकिंग जाय. कर्नाटकाच्यान हो कोल फाटल्यान हांगा हाडून गोंयान उडयता. गोवा इज बिकम अ डंपिंग यार्ड. तशेंच हांगाच्यान कोल परत ईस्ट सायडीक कर्नाटकाच्या ईस्ट सायडीक व्हरता. लक्षांत दवरा म्हाज्या भावानो आनी भयणानो गोवा इज नॉट डंपिंग यार्ड. गोवा इज व्हेरी हायली क्वॉलिफायड स्टेट आनी जर तशें जर दिसता सगळ्या गोंयकारांनी उठून जागे रावपाची गरज आसा. जागे जायात
आनी हो जो कोल जो आसा तो गोंयच्यान हांगाच्यान वरां आमकां नाका. आमचो कोल डस्ट पळय आसा ते डस्ट पार्टिकल्स आर डिवायडेड इंटू लेस देन 2.5 मायक्रॉन्स एंड मोर देन 2.5 मायक्रॉन्स. 2.5 मायक्रॉन्साचे पळय कमी पळय डस्ट आसा तो आमचो नाकान पळय बारीक केस आसा ताजे लत उरना, तो आमचो स्वतो पुलमाक जाता. आनी ताजे की मोठो पळय आसा तो आमच्या नाकान उरता, आमच्या खंय ताळ्यान उरतलो, तो आमी थुकता तेन्ना भायर पडटलो. हेज्या पेक्षा चडांत चड म्हणटा तें आमचो स्वताचो कोल कोणसो पळय आसा तो जो पळय ट्रकान व्हरता आसतना आतां हांगा पोर्टान पळयलें जाल्यार हांगा अनलोडिंग जाता आनी लोडिंग जाता. मायनिंग तरी हांगा जायना पूण लोडिंग आनी अनलोडिंग हांगा जाता. कितलो कोल दर्यान पळय पडटा पळय तो कोणाक खबर ना. एक स्टडी केल्ली आसा खरगपूर IIT आनी तशेंच आमचे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी आनी हातूंत तांणी पळयल्लें आसा हे कोणशान मर्कुरी आसता. ही मर्कुरी पळय आसा आमची कालवां पळय आसा ऑयस्टर्स ते ओडून घेतात आनी ही ऑयस्टर्स पळय आसा ती आमी सामकी रिबंदर सकून ते एट द माउथ ऑफ अरेबियन सी डोनापावल पावर उपरांत स्टडी केल्ली आसा. पूण हातूंत कितें जावपाक जाय आशिल्लें जी पळय मर्कुरी पळय आसा ती आमकां रिबंदर बीन चड मेळपाक जाय आशिल्ली आनी जेन्ना पळय आमी दर्या मदीं पळय येता तेन्ना आमकां कमी मेळपाक जाय आशिल्ली. पूण जालां कितें जी पळय ऑयस्टर्स पळय आमी डोनापावल बीन पळय काडल्यात तातूंत मर्कुरी सुबेज आसा आनी जी रिबंदरच्यान पळय आमी ऑयस्टर्स पळय काडल्या तातूंत मर्कुरी सामकी कमी आसा. हाजो अर्थ असो की हे पोर्टाचेर हांगा कितें तरी लोडिंग अनलोडिंग जाता आनी तातूंतल्यान मर्कुरी आमगेले दर्यान वता आनी ती आमगेले ऑयस्टर्स खातात. ही स्टडी आमकां करपाची गरज आसा. कित्याक आमी सदां उठून पळयतात जो कोण पळय प्रोपोनंट पळय आसा तो प्रोपोनंटाची जबाबदारी बाबा लोकांक दुयेंसां कितें जातलीं आनी ती दुयेंसां कमी करपाक कितें करपाक जाय म्हणटा तांची जबाबदारी. आनी तेमी ही अजबाबदारी दाखयली आसा. दे हॅव बीन इररिस्पॉन्सिबल आनी ताका लागून आमचे सगळे एक्टिविस्ट आमी ओगी रावपाचे ना. दुसरी गोश्ट आमी हांगाच्यान आतां लोडिंग करतात आनी आमचे जो पळय सगळे ट्रेन वॅगन्स पळय आसा ते वतात. आनी एक स्टडी आसा अमेरिकेक केल्ली आनी तातूंत एक वॅगन अमेरिकेचो वॅगन म्हणल्यार तांचो स्टँडर्ड भरपूर बरो आसतलो. आमचो गोंयचो आनी भारत देशाचो वॅगनाचो स्टँडर्ड आमकां खबर आसा. एका वॅगनांतल्यान 600 किलोमिटर पळय तूं वता तेन्ना 300 किलो कोल भायर पडटा. 300 किलोज ऑफ कोल पर वॅगन. मल्टिप्लाय बाय द नंबर ऑफ वॅगन्स, मल्टिप्लाय बाय द नंबर ऑफ ट्रिप्स पर डे, मल्टिप्लाय बाय द नंबर ऑफ मंथ्स. कितलो कोल ट्रॅकाचे सायडीन पडटलो तो पळयात. आनी आतां खंय तांकां डबल ट्रॅकिंग करपाक जाय. ह्या कोलांतल्यान मर्कुरी, कॅडमियम, क्रोमियम, आर्सेनिक, स्ट्रॉन्शियम कॅन्सर करपाचे आनी हेवी मेटल्स पळय आसा ती ट्रॅकाचे सायडीन पडटली. आनी जेन्ना जेन्ना पळय पावस पळय पडटा ऑल दीज हेवी मेटल्स वील गेट वॉश्ड. आनी ती खंय वतलीं? आमचे पॉन्ड्स, आमचे लेक, आमच्यो बांय, आमच्यो न्हंयो पळय आसात तातूंत वतलीं. आनी ते कोण खातात? ते आमी खातले. हाजेर स्टडी करतलो कोण? ही जबाबदारी जावन आसा जे कोण पळय कोल हाडटात लोडिंग अनलोडिंग एंड द मार्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी तेमी करपाक जाय आनी लोकांक शिक्षण दिवपाक जाय. या आमी करपाचें न्ही. पूण लोक सगळे गव्हर्मेंट जावन अजबाबदारी जाल्ले आसात आनी आमी मागतात सगळे कडेन की आमी आमची जबाबदारी पाळुया आनी हो कोल आमी बंद करपाक आमच्या मर्मुगांव लोकांच्या सांगाता रावया आनी हो कोल आमी बंद करून घेतलेच. कित्याक ना केलो जायत जाल्यार शेवटी म्हाका दिसना हो ट्रॅक हांगाच्यान पळय कर्नाटका वता म्हणल्यार लोकांची सगळ्यांची मरणां आमची पुरची पडटली आनी लासची पडटली आनी कांय मेळपाना.